नमस्कार. आयच्या या खात्याल्या खात्यावर सगळ्याक येवकार आमचे बरोबर आसात. फातोर्डेचे आमदार, आदले मंत्री, उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय. आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार जेन्ना लोकांक एसेन्शियल गुड्सांचो तुटवडो भासता तेन्ना तांणी तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर असे कांय प्रयोग करपाचे प्रयत्न केला जातूंतल्यान लोकांचे त्रास कमी जातले. सो विजय बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, कितें केलां तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आणि ताचे रिजल्ट तुमकां मेळपा लागल्यात काय कितें? पहिले म्हणल्यार आमी म्हजो पक्ष आनीक हांव हो नेशन वायड लॉकडावन जो आहा ताजे आमी पूर्ण समर्थन करतात. वी आर कम्प्लिटली सपोर्टिंग द नॅशनल लॉकडावन. हाजे पयलीं आमी डिमांड केल्लें की जिल्हा इलेक्शन जे घेवंक सोदताले ते जिल्हा इलेक्शन पोस्टपोन करप. आमी हेय डिमांड आमी जनता कर्फ्यू आहा तोय सपोर्ट केल्लो. म्हणटकर जे कितें सोशल डिस्टन्सिंग करपा खातीर आनी कम्युनिटी ट्रान्समिशन कोविड-19 प्रिव्हेंट करपा खातीर जे कितें मेजर्स सरकारान घेतल्या हाजो आमी हाका तेंको दितात सरकाराक पूर्णपणान. हे पयलें आहा. पूण एट द सेम टायम आमचे एक व्यू आहा की आमकां खंयचोच गोंयकार एक डिजीजा खातीर मेल्लो नाका, म्हणजे व्हायरस लागून मेल्लो नाका, पूण एट द सेम टायम डेप्रिवेशना खातीरूय मेल्लो नाका. सो वी वॉन्ट टू सी दॅट public health as well as public sustenance should be the focus of the government when we have gone for this nationwide lockdown. आणि आमकां अशें दिसता की चड करून बारीक समाज जो आम आदमी आहा हाका अनहिंडर्ड एक्सेस आणि एक स्टेडी सप्लाय ऑफ एसेन्शियल कमोडिटीज मेळपाक जाय, जे भशेन कोर्टान सांगिल्लें आहा. आणि हे करपा खातीर म्हजे मतदारसंघात हांवें एक ऍप बेस्ड डिलिव्हरी सर्व्हिस पयलीं सुरवात केल्ली. पूण तेन्ना पुलीस सारखे ओवर एन्थुजियास्टीक आशिल्ले. पुलिसांनी जे लोक पावयताले घरान होम डिलिव्हरी सर्व्हिसी तांकांच दोडायले, तांकां खापयले आनी ते लोक आतां काम करपाक येना म्हणून जाले. म्हणटकर ही जी सर्व्हिस आज सरकारान आमी सांगलां तेंच केल्लें आहा. झोमॅटो, स्विगी, दीज आर ऑल ऍप बेस्ड होम डिलिव्हरी सर्व्हिसीस. त्यो आतां तांणी अलाव केल्या. पूण आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना ती तांकां खापावन धाडायली तांणी. सो आमी आतां दुसरे भशेन सुरवात केल्लें आहा. एक म्हणल्यार व्हेजिटेबल्सा खातीर सरकाराचे जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे 36 आउटलेट आसात तातूंत एक 2-3 आउटलेट आज सुरवात जावंक ना. पूण काल हांवें आमच्या कावन्सिलरांक व्हरून सोशल डिस्टन्सिंगाचे 2-2 मिटराचे आमी सगळ्याक पेंट मारले. आमच्या कावन्सिलरांनी स्वता मारिल्ले आहा. आज सकाळी 6 वरांचेर जेन्ना उगडें जालें, खंयचोच पुलीस आनी CRPF घेनासतना लोक आपुणूच बरे भशेन रावल्या. सगळ्यांक सप्लाय जाला आनी बाय 10:30-11 वरां मेरेन सगळो स्टॉक सोंपलो. आतां आज बेळगांव मार्केट बंद आहा. सो फाल्यां नॉर्मली हॉर्टिकल्चराचे सप्लाय बंद आसता आनी दुकानां तांची बंद आसता. आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आहा की कशें तरी सप्लाय करपाक ट्राय करा म्हणून. ना जाल्यार परांच्यान अनहिंडर्ड सप्लाय ऑफ व्हेजिटेबल्स फातोर्डा मतदारसंघात जातली. हातून आमी कुयदाद घेतात आनी वी टेक केअर दॅट भायलो फातोर्डेचो भायलो मनीस येवन आपूण एक होल्डिंग करपा खातीर ताका आमी विकूंक दिनात. कित्याक लोकल कावन्सिलर आमचे थंय उबे आसतात. सो लोकल मनशाकूच हें मेळटा. जी ताका फॅमिलीकूच जाय इतलें मेळटा, तो बरोबर इतले भरपूर घेवंक शकना. आनी तिसरें म्हणटा तें ओव्हर प्रायसींग जायना. हे दिसांनी आमी पळयलां की भरपूर ब्लॅक मार्केटिंग चालू आहा. हें करूंक आमी दिनात. पुणून ताजे मागीर जे SPDA मार्केटान जे वेंडर्स आहात तांणी विकूंक जाय आशिल्ले अशे लोकांक आमी हाडून हावजींग सोसायटीनी विकूंक लायिल्ले आहा. पूण ते सबसिडायज्ड रेटीन दिवंक शकना. सो गव्हर्मेंटाची जी रेट आहा आनी तांची रेट तातूंत भितर मातशें डिफरन्स आसतलें. पूण एट द सेम टायम आमी पळयतात की दे डोंट फ्लीज द गोंयकार, फ्लीज द फातोर्डेकार. आनी हें आमी आमचें कर्तव्य आमकां दिसता हें करपाक. बिकॉज आज जें अशें आमी पळयलां की गोंय म्हणटा तें इज गॉन इन टोटल कॅओस आनी एसेन्शियल कमोडिटीज म्हणटा त्यो ना. जो सरकार सारको 24 तारखेक इलेक्शन करूंक सोदतालो, ते सरकाराक सारकी उमेद आशिल्ली सोशल ट्रान्समिशन करपाक, तो सडनली आतां सोशल डिस्टन्सिंगाच्या मोगान पडिल्लो आहा. कम्युनिटी ट्रान्समिशन फूल 24 तारखेकूच जावन पडपाची.
आता हेच मनीस जे करूंक सोदताले ते आता सोशल डिस्टन्सिंगाच्या मोगान पडल्या. दोन हे दोन बरें मुद्दे आहात. दोन दोन मुद्दे आहात. we have taken. Yes. या दोन मुद्दे आहात. पहिलो मुद्दो जो आसा तो इन टर्म्स ऑफ एसेन्शियल कमोडिटीज आणि Yes. एसेन्शियल कमोडिटीज लोकांक पावोवप विदाउट हय. कम्युनिटी ट्रान्समिशन ही हय. ही पहिली चॅलेंज. आणि ज्या चॅलेंजी भितर सुरवातीक म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट ऑल्सो वॉज ओव्हर स्ट्रिक्ट इन स्टॉपिंग एसेन्शियल सप्लाय. आणि आज ताणें एसेन्शियल सप्लाय चालू करून वॉट वी हॅव बीन टोल्ड टुडे मॉर्निंग बाय इवन हॉर्टिकल्चर इज दॅट फाल्यां आज मार्केट बंद म्हणटे फाल्यां सप्लाय ना, पण 1 तारखेसान रेग्युलर सप्लाय रिझ्यूम जातलो म्हणून. दुसरी जी दुसरी गजाल आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केअर आणि द रिस्पॉन्स ऑफ द हेल्थ. आणि अशी परिस्थिती आसा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांणी सांगलां काल कंप्लीट केलं म्हणून. त्याच बरोबर ESI हॉस्पिटल तांणी COVID-19 हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलां. TB हॉस्पिटल आसा तेय बी क्वारंटायन हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलां. सो गव्हर्नमेंटाचो जो ओव्हरऑल हेल्थ रिस्पॉन्स आसा तो खंय तरी सारको आशी कुशीक आनी शेजारा पाजारा आसा. सो अशीच रिस्पॉन्स जो तुमकां लागीं सावन जो दिसता इज इट एडेक्वेट आणि जो रिस्पॉन्स चल्ला ताजेर तुमी सॅटिस्फायड आसा काय कितें? बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज लोकेशन्स आर इन अँड अराउंड यू. No. One thing I would like to tell you, and I think your reporter has just gone there. हांव एक राउंड मारतालो. हय. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंयच्याच परिस्थितीन कंप्लीट जाला म्हणून सांगूंक जायना तुजें. इट इज नॉट एट ऑल कंप्लीट. आय डोंट एग्री विथ द चीफ मिनिस्टर एट ऑल टू से की तें कंप्लीट जालां. आता चायनाचे स्पिडीन जर तो गेलो, चायनान 1000 बेड हॉस्पिटल वुहानान बांदले 15 दिसांनी. ते भशेन जर सडनली प्रमोद सावंत असो डिलिव्हर करपाक लागला जाल्यार तें जायत. पूण आयचे दिसा आय थिंक इट इज जस्ट एन अनाउन्समेंट. दुसरें हेल्थ Can that building be used as a quarantine center at least? It could be. See, whatever the government wants to do should be done. But to say that it is ready is a overestimation and is false. I am 100% sure it is not ready. Second, remedial 3 बशेन measures असतात. One is prevention, which is sealing the boundaries. 2 is containment, which is social distancing, and 3rd is remedial. So I think when there is a hike in cases that are being detected, we have to go for remedial measures. Remedial measures, we have asked for a health checkup of the government, a 10-point health checkup, whether the government is ready to for an outbreak of coronavirus in Goa. It appears that at the moment they are not ready. Tests are not coming. आता म्हणटा ते लॅब जावपाचे आहा. दीज आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट. टेस्ट रेडी ना. दुसरे म्हणटा ते तांचे व्हेंटिलेटर कितले आहा. सरकारान आमकां सांगिल्ले 60 व्हेंटिलेटर आमी ऑर्डर केल्या. विश्वजीत राणेन पयर ट्वीट केल्ले आहा की ताणें 100 व्हेंटिलेटर ऑर्डर केल्या. एक्चुअल कोणा कडच्यान ऑर्डर केल्या, केन्ना ऑर्डर केल्या आनी केन्ना येतले हे सगळें तयारी आसपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार आज अशें एक दोतोरान अनाउन्स केलें की अर्ध जीएमसीचे दोतोर क्वारंटायन जाल्या म्हणून. सो हय आनी सरकाराचोच मनीस तो, सरकाराक लागीं आशिल्लो मनीस. सो हे जेन्ना असले वस्तू तांचे कडच्यानूच येतात तेन्ना सरकाराची कितली तयारी आहा ती आमकां कळना. आज मेरेन सरकार चड इज व्हेरी कीन ऑन एनफोर्सिंग द लॉकडावन. आनी लॉकडावन करतना म्हाका एक केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की जे लोक एक कॅनवासिंग सर्व्हिस कशी आशिल्ली, इलेक्शनाची कॅनवासिंग सर्व्हिस, तांच्या हातान डिस्ट्रिब्युशन ऑफ कमोडिटीज दिल्ले आहा तांणी, एन एसेन्शियल कमोडिटीज. हाऊ कॅन दिस कॅनवासिंग सर्व्हिस सडनली बिकम अ चॅरिटेबल सर्व्हिस टू हेल्प पीपल? एंड दिस व्हायरस इन गोवा हॅज टू टर्न फ्रॉम कोरोना टू करुणा. ते जावपाक जाय मरे. आज मातशें कितें तरी काळीज आसपाक जाय बारीक मनशाक पळोवपाक. हो बारीक सरकाराचो सद्याचो रिस्पॉन्स आसा will come to essential commodity response, door to door delivery, those teething problems will come to that. But healthcare response जो at this moment आसा हांव कित्याक म्हणटा कारण तिनी हॉस्पिटलां जी आसा मेजर COVID-19 मागीर क्वारंटायन सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आनी TBचे जाका परत क्वारंटायन सेंटर म्हणून यूज करतात. ही सामकी तुमच्या आशी कुशीक आसात.
So do you think the response has been adequate? Because for two reasons I'm asking this. की गोंया भितर बाकी देशांत शाळा बिळा बंद करचे पयलीं गोंयान बंद केल्ल्यो. बाकी देशांत मेजर्स घेवचे पयलीं गोंयान मेजर्स घेवपाक सुरवात केल्ल्यो. बट वॉट हॅपन आफ्टर दॅट इज दॅट जो एसेन्शियल कमोडिटीसाच्या बाबतीत एक सरकाराचो एक प्रॅग्मॅटीक अप्रोच जाय आशिल्लो. तो प्रॅग्मॅटीक अप्रोच खंय तरी इल्लो ओव्हर एन्थुजियाझम आनी ओव्हर झिलसनेसा भितर फाटी पडलो. बट एज फार एज हेल्थ रिस्पॉन्स इज कन्सर्न, डू यू फील द मिनिस्ट्री इज डुईंग इनफ? No, I feel that the minister is trying his best. He's having war rooms, like which is basically it's not a war, it is a situation room. American president has a situation room. So they should actually rename that room as a situation room rather than a war room. So he's trying to do something. But एक जे दिसता की सरकार आणि leadership is in a panic mode. आणि panic मोडान आसून हे लिडरशिपींच्यान रेमेडियल मेजर्स कोरोना व्हायरसाक दिवंक शकतले काय कितें हाजेर सगळ्यांच्या मनान प्रश्न आयिल्लो आहा. फर्स्ट इज द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स इटसेल्फ इन जीएमसी. तांचे कडेन कितले ते N95 मास्क आहात, कितले ते भशेन ते कव्हर करून आहात, जे भशेन चायनान ते आसताले तेच म्हाका दिसता हें ना. सेकंड, द प्रोटोकॉल इटसेल्फ इज नॉट सेट इन प्लेस इन जीएमसी इटसेल्फ. एंड आय थिंक ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग नाउ टू द हाय कोर्ट. Unfortunately, you are not getting relief from the government. हाजे खातीर आमी सदांच म्हणीत आहात की एक मल्टी डिपार्टमेंटल आणि मल्टी डिसिप्लिनरी कोविड रिस्पॉन्स टीम जे प्रायम मिनिस्टरान पळोवन केल्ली आहा ती करची आणि चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर आसची. चड करून कित्याक चीफ सेक्रेटरी इज द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. दिस लॉकडाउन हॅज बीन डिक्लेअर्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. वी शुड कीप इन माइंड. एंड आय थिंक दिस हॅज टू आता ताणी एक SEC म्हणून केल्ली आहा. आता ही SEC should take charge and I think there should be no political interference. There should be now, it should be in the hand of experts. Politicians are not experts. एक आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की सरकारान ह्यो सगळी मेजर्स घेवची पयलीं ऑल पार्टी मिटींग आपयल्ली आनी तुमकां ही कल्पना दिल्ली आनी तुमी सरकाराच्या सगळ्या मेजर्साक तेंको दिल्लो. सो नाव वेन यू से दॅट गव्हर्नमेंट वेंट ओव्हरबोर्ड. नो सरकार जेन्ना इलेसांव करूंक सोदताले तेन्ना हांव मागतालो मरे पोस्टपोन कर म्हणून. सरकाराक 24 तारखेक इलेक्शन करपाचें आसलें. ज्या तारखेक तांकां 2-3 पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. सरकार खंयच्या तोंडान उलयता आतां? सरकार न्हिदिल्लो. हे सरकाराक आमी जागोवन पसून सरकार जाग नासलो. तो जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्र्यान सांगून सरकार जागलो. पूण आज हांव मागतां चड करून मुख्यमंत्र्या कडेन की वायट धरपाचें कांय ना. तो ताजें तोंड पळयल्यार अशें दिसता की तो सगळो ही इज ऑल लॉस्ट. घुस्पला कसो आनी घुस्पलो म्हणून वायट कांय ना. हांव ताका आय डोंट वॉन्ट टू पॉयंट फिंगर्स एट हिम. आनी हे कोणेच मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीन इन इंडिपेंडंट इंडियन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव हॅड टू फेस सच अ चॅलेंज. आनी हाजे खातीर आमी सगळे समजूंक शकतात. एक म्हणल्यार बीजेपीचे लिडरशिपीचे कॉम्पिटन्सी तांचे कितें शॉर्टकमिंग्स आहा हे सगळ्यांक खबर आहा. पूण आमी आज पॉलिटिक्स करूंक सोदनात. आय डोंट लूक एट दीस एज अ पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटी. आय लूक एट दीस एज अ नॅशनल हेल्थ इमर्जन्सी. And all of us want to contribute to see that Goa does not get the sort of, an outbreak which people expect Goa to get. कित्याक आज खंय कितें आहा की लॉकडावन जावचे पयलीं खूब गोंयकार भितर आयिल्ले आहा आनी त्या लोकांनी आज भितर तांकां तें दुयेंस हाडलां. पूण हाडटना सरकाराची चूक कशी जाल्या की आमचे क्वॉरंटायन मेजर्स वर नॉट इन प्लेस. सो हे सगळें आसतना म्हाका दिसता की सरकाराची तयारी आज ना. सरकाराची गरज आहा सरकारान की आपल्यानी एक्सपर्ट्साच्या हातान तें दिवप रेदर दॅन पॉलिटिशियनांनी हें घेवन कोफुजावंक. आनी सरकारान जे एसेन्शियल कमोडिटीजाचे सगळें जे मंडळाच्या हातान दिलां. जे मंडळ काल मेरेन मतां मागपाचे आशिल्ले, जे मंडळ कम्युनिटी ट्रान्समिशनच कोरोनाचे करपाचे आशिल्ले तांच्या हातान जे एसेन्शियल कमोडिटीज दिल्या आनी ज्याचे खातीर ब्लॅक मार्केटिंग जालां, ज्याचे खातीर एक इव्हेंट कसो मंडळ्स आर युजींग दीस एज अ पॉलिटिकल इव्हेंट. दिस इज व्हेरी व्हेरी बॅड. इट इज नॉट द रायट थिंग. दिस इज नॉट अ टाइम टू स्कोर एसेन्शियल. हे मंडळ जेन्ना तुम्ही म्हणटात तेन्ना वॉट कायंड ऑफ अ सिस्टम यू वूड हॅव प्रिफर्ड?
See, when you are saying See, that I would मंडळाच्या have हातात नका, preferred a system. what is the alternative you are suggesting to the government? No, first thing, I would say that whatever existent systems have to be not stopped. Like for example, I understand that in Panjim there was a system of Maxons to do home delivery. ती बंद केली आणि सीसीपीन सुरुवात केली. सो आशिल्लो सिस्टम कित्याक बंद करतात तुम्ही? Why do you paralyze an existing system just for you to be in the picture? So you want Secondly, private players to do their job. no, private players should do their job, but there are some sort of care that is to be taken. Like my daughter is in London at the moment, and she has sent me a slip of home delivery. जी हांव तुका बी दाखयता. हाजेर कितें बरयल्लें आहा की माय नेम इज डॅन. आय एम पार्ट ऑफ द आयलँड गार्डन्स COVID-19 कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप. कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप म्हणून केला तांणी. ते कितें म्हणटात, you can call or text me on so and so number or email me on so and so number. Just call or text me, I will do my best to help you. So आता तातून थंय कितें म्हणटा ते, corona virus is contagious. Please take every precaution to ensure you are spreading only kindness. Avoid physical contact, 2-meter distance. Wash your hands regularly. Items should be left on your doorstep. So तांचे हे कितें आहा, #viral kindness. So what they are saying, the person who is going to do this home delivery, first he should not have this virus. So we should have testing kits to see that those people who are going to give us this service of home delivery should not be carrying the virus to our door. Otherwise it will be better we going and collecting that मरे. आज जे दुकानांत आमकां वचूं नाका म्हणटात, आमी जर N95 मास्क घालो, आम्ही जर सगळी कुयदाद घेऊन सोशल डिस्टन्सिंग करून आम्ही घेतले, ते बरे आसूंक शकता. देन सम होम डिलिव्हरी हू ब्रिंग्स दॅट टू युअर डोर. सो हांव मागता सरकारा कडेन हे टेस्टिंग किटां चडांत चड हाडची. आज जर्मनीक इन्फेक्शन भरपूर जाल्लें आहा, पूण मरणां कमी जाल्या. कित्याक? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टंट टेस्टिंग. Germany, South Korea, these are countries from whom we should learn. Although there is an outbreak, they have ensured that the public deaths of the community have been lessened because of huge testing. In India, there is around 36,000 tests from January till date. In Germany, which is much smaller in number, they are testing 500,000, that is 5 lakh testing is done in a week. म्हळ्यार पळय तूं ते खंय पावले आनी आमी खंय पावले ते. सो म्हाका दिसता आज मेक इन इंडिया मॉडेल, माय लॅब म्हणटा तें जाल्लें आहा. पयर जेन्ना आमची ऑल पार्टी मीट जाली तेन्ना तांणी अनाउन्स केलें की हे वेर्ना जाता म्हणून, आनी वेर्ना टेस्टिंग तांचें जालां. ही पयली फट आशिल्ली. इट इज अ पुना बेस्ड लॅबोरेटरी, नो प्रॉब्लेम. बट द पॉयंट इज दे हॅव टू नाव सी दॅट दोज किट्स आर कमिंग इन देअर पोझेशन फर्स्ट. War room is what? War room is preparedness. This supplying of commodities, हातून सरकारान पडपाची गरज ना. सरकारान फकत जे ट्रक बॉर्डरीचेर हाडायल्यात ते सोडचे. आज म्हाका बोरकार सुपर स्टोर सांगता, आज म्हाका मॅक्सन म्हज्या मतदारसंघात आहा ते सांगता की कोल्हापुराक ट्रक ना म्हणून घालपाक, आनी ते येवपाक भितात म्हणून. सो ह्यो वस्तू ज्यो आहा त्यो तांणी रेग्युलेट करूंक जाय. बेळगांव म्हणटा ते बीजेपीचो हे प्रदेश, थंय बीजेपी आहा, हांगा बीजेपी आहा. You coordinate between the two chief ministers and ensure that there is a smooth flow of essential commodities into the state. आज सरकारान कितें केलां, गुदांव वचून चॅक कर म्हणून. म्हाका गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी सांगलां की 7 दिसांचो माल आहा म्हणून गोंयांत. 7 दिसांचे मागीर परती टंचाई जातली. ही वस्तुस्थिती आहा. दिस इज रियलिटी. These are not. So what are you saying? You are saying that the supply needs to resume as soon as possible from 1st April. Yes. That is what you are saying. Supply has to, just the way they are bringing in vegetables from Belgaum, the same thing should go to other essential commodities which are groceries, for cereals, for कडधान्य, सगळे जे कितें आहा ते आज जे भशेन व्हेजिटेबलाक तांणी केल्लें आहा तेच तांणी हाका करचें. आनी ते भशेन जर केलें, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जर करूंक शकता जाल्यार दुसरें कित्याक करूंक शकना? आनी वेर इज द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? आज पब्लीक उलोवपाक लागिल्लो आहा व्हॉलंटियर कित्याक जाय व्हॉलंटियर काय म्हणून? सरकारी इतले नोकर आहा म्हणून.
सरकारी डिपार्टमेंटांक कामाक लायात मरे म्हणून. लॉकडाऊन म्हळ्यार कितें, लॉकडाऊन पब्लिकाचो, गव्हर्नमेंट लॉकडाऊन जावप न्ही. आज गोंयांत जाल्लें आहा तें कितें की सरकारूच लॉकडाऊन जाला लोकां बरोबर. सो सरकाराचें दुकान बंद आनी लोकांचेंय दुकान बंद, अशें जावंक शकना तें. जेन्ना असले लॉकडाऊन जाता, these are extraordinary circumstances which require extraordinary efforts, and you require a leadership which has to take responsibility, not a leadership which says बाबा आपूण आतां ऑन करता, कितें जाता तें तुमचेर म्हणून. अशें एक असली लिडरशिप पडना ना. एक गजाल आहा की हाऊ डू यू जज ना, दिस इज गोवा गव्हर्नमेंट. हाऊ डू यू Yeah. जज द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर, द वे सेंटर हॅज हँडल्ड इट, द वे सेंटर इज कम्युनिकेटिंग विथ द पीपल, तो रिस्पॉन्स तुमकां कसो दिसता? म्हाका अशें दिसता की internationally also it is being said that the entire lockdown is an unprecedented lockdown which has got a huge social ramification, but it was not uncalled for. It was the need of the hour. So the national political sentiment is that Sonia Gandhi herself has welcomed this Modi's lockdown. In the same light, I also welcome it. I completely support the lockdown because it is the stage of containment wherein you see to it that social distancing happens to prevent community transmission. So आणि काही नका पर्याय ना. आज अमेरिकेन हे केलें ना, आज युरोपान हे केलें ना, इटलीन केलें ना म्हणून तांची परिस्थिती इतल्याचेर पाविल्ली आहा. आनी तांचे हेल्थ केअर सिस्टम्स आर व्हेरी ह्यूज. म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याक खबर आहा की एंटायर जीडीपीचो 0.5% जो मनीस पब्लीक हेल्थाचेर मोडटा, जो देश पब्लीक हेल्थाचेर फक्त 0.5% जीडीपी पब्लीक हेल्थाचेर मोडटा, तांची आनी हेल्थ सिस्टम कितें आसतली? Italy was supposed to be having the second best social health systems in the world, but it collapsed with this outbreak. So हे इंडियेक जावचें न्ही म्हणून जो लॉकडाऊन केला तो म्हाका दिसता गरजेचो. आता दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आहा बरोबर त्यो सारक्यो जाग्यार उडोवपाची गरज आहा. सरकारान एक्झॅम्पलरी लिडरशिप दाखोवंक जाय. लोकांक एक इन्स्पायर करपाक जाय टू डू थिंग्स विच दे नॉट इवन इमॅजिन दे आर पॉसिबल फॉर देम. आज आमी फातोर्डा मतदारसंघात जे सगळी भाजी पावयल्या थंय कोणाकूच पुलीस गरज पडूंक ना. कोणाक सांगूंक लागूंक ना की तूं बाबा थंय राव आनी नाल्यार तुका दांडो मारता म्हणून. कोणाक उठाबश्यो काडूंक ना आमी, लावूंक तुम्ही ना. किती म्हणटात की लोक कॉपरेट करतात, लोकांक फक्त हय शिस्तीन सगळे अवेलेबल करून दिवपा जाय. हय सामकें. पळय अशी एक जी कितें विचार एक जो आयला की लोकांक बंद करप आनी लोकांक कांय दिवप ना, हो विचार चलचो ना. कित्याक हो कोरोना व्हायरस केन्ना मेरेन उरतलो तो आमकां कोणाक खबर ना. So we should have a very reasonable and a practical approach. The approach is certain care that we have to take, but at the same time, access to essential commodities is utmost important. Is second to public health, no doubt. I'm 100% sure that public health should be the priority number one, but public sustenance is also as important as public health. Yeah. We cannot die of hunger when we are trying to prevent us dying from disease. So, You cannot be malnutrition when your immunity needs to be stronger. Yes, very important. I think Yeah. this is a very strong medical point that you have raised. But I would like to put up an invitation and a request to the leadership, the political leadership of the state, that don't feel bad to approach the opposition. See, there are experienced people in the opposition, much more experienced than me also. So there are people whose help chief minister can ask. We are wanting to help him. We don't want to score political goals. See, when my people who were distributing and doing home delivery were beaten up by the police, a normally vocal MLA like me would have immediately made noise. I did not even raise an issue because I said that should not be the central issue. This should not be politics. So I am actually trying to put out a call to the chief minister to take everybody along. Everyone is with you. It is not about him. It is about being for Goa. We may not be with him. We want to see that Goa does not go to the pits. And the way things are going now, we don't know where we are going. कोणचो साहेब आहा, दामबाब आहा, म्हणून आम्ही उरत. इतल्याचेर आम्ही पाविल्ले आहा. आमचो सायंटिफिक अप्रोच आज आम्ही कितें करूंक शकतले हाजें आमकां उत्तर ना. आमचे कडेन प्रॉपर प्लॅन ना. खंयचेय रुमर कोणूय
खपयता. अशे परिस्थितीन सरकारान सगळ्यांक बरोबर घेवप, 30 आमदारांचीच मिटींग करप ही सोबना. 30 आमदारांची मिटींग करून कितें करूंक सोदता तूं? कितें दाखोवंक सोदता? आनी 40 आशिल्ले जाल्यार कितें वायट जावपाचें थंय? आनी सपोज 40 आशिल्ले आनी 40 जर तुका अडथळे हाडटाले, तुका दिसता तांकां घरा वचपाक तोंड आसपाचें? लोकांक फेस करूंक शकता आमी आज? आज आमी राजकारण उलोवंक शकता? आमचो मनीस, म्हजो मनीस, तुजो मनीस हें उलोवंक शकता आमी? हें सोबता आमकां? आनी सुसंस्कृत गोंयकारांनी आमकां मत दिल्लें आहा मरे. ते गोंयकार कितें पिशे जाले? 2 दिसांक विसरले सगळे? सो हांव मागता सरकारा कडेन हाजेर राजकारण करपाची कसलीच गरज ना. तुम्ही राजकारण म्हणटात करपाक कितलीच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली फुडें. पूण पयलीं आमी जिते तरी उरपाक जाय. तुम्ही फाल्यां जर म्हणटात आमी गेले जाल्यार मड्याचेर कसलें राजकारण करतले आमी? मागीर जाल्यार मड्याचें राजकारण करप काय मग? हय, म्हाका प्रश्न पडटा हो कितें कसलें तुमी उलयतात? म्हाका एक सारांश सांगपाचो आहा की सरकाराक अजून मेरेन ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन कितलें सिरियसनेस जे कोरोना रिस्पॉन्स जो जावपाक जाय तो म्हाका दिसता तांचो जावंक ना. फक्त प्रधानमंत्र्यान डिक्लेअर केला म्हणून रिलक्टंटली हांणी आयकलां. नेक्स्ट तांणी कामाक लागल्यात ते आसा इलेक्शन मोडान. ते रोखडेच ते इलेक्शन मोडूच तो कंटिन्यू जायत आहा तांचो. रोखडे ते कामाक लागले आतां सप्लाय करतले, आमची कामां करतले. फेसबुकाचेर सगळे आपल्या फाटीचेर थापटा मारून घेतात. तेच करतात आनी तेच घालतात. अरे हे कितें? तुम्ही म्हणटात की म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की सगळ्यांनी हय, एकठांय येवन एक हय. कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपाची गरज आसा. I सारको. really congratulate you for what you are doing. I hope more scientific temper and more reliance on science for public distribution also. And proper आमी एक supply. डोर टू डोर कशें आहा डोर टू डोर सामकें कुयदादीन करूंक जाय. बरे हय. मनीस थंय वचूंक जाय. फाल्यां चुकून आमचे वर्करांक जर कोणाक व्हायरस जालो मागीर कितें करता तूं? कोण आन्सरेबल आसता? सो हें So that's why I'm सारकें saying, केअरफूल. that's why I'm saying की तो सायंटिफिक टेम्पर दवरप आणि त्या सारको, दृश्टीतल्यान सारको. तर सामकें महत्वाचें. Thanks a हय. lot. म्हाका दिसता we have established this hotline now. We'll keep on या. talking with you because right now I think the most important thing is right messaging and right information. So we'll stay in touch. We'll even तुमकां जर कितें लोकां मारा सांगपाक जाय, please tell us. We'll ensure that it reaches to the people. So thank you for taking your time out and talking to I us. think we should start something like CBS has started in America. It Hmm. seems at 8 o'clock, the governors of those respective states where the outbreak is highest, they address the people for 1 hour. Yeah. If the chief minister doesn't find it appropriate to give his 1 hour, he should get other people on the scene who are willing to give assurance and reassure the public that Yeah. together we can fight this virus. Together we can Then fight the this. focus has to be not political; it has to be the public health. Yeah. So हांव इतल्याचें सांगता. Thanks a lot. We'll stay in touch with you and we'll reach to the people of Goa. So thanks a lot, Pavitra Student. Namaskar.